pipeline, or if it is possible, other make some makeshift arrangement for the time being, so you can use that. Yes. Okay. Steroids. Because steroids are decreasing the immunity, there is a fungus called nipple. It starts from the nose and starts destroying little sinuses. It goes to the brain, goes and little. Another reason of Mucorales is the oxygen. This second visit was done, as I said last time. I will come again to try and cover up whatever shortcomings are there, to shore up the facilities available. आता ऑक्सिजन सप्लाय इम्प्रूव जाला, इतलेशे इक्विपमेंट आमकां लोक मुखार दिवपा मुखार सरला. जुवारी इंडस्ट्रीज लिमिटेड to start with, they are giving us the oxygen generating plant which will pack nothing less than 25 to 31 oxygen cylinders per day. It is arriving as early as tomorrow. Okay. JSW has come forward to give us mattresses. They are supposed to give beds and mattresses. There are enough beds here, so they are giving the mattresses, oximeters. They are giving oximeters for the infant oximeters in anticipation, in preparation for even future things. Those oximeters, other medical equipment that is required, that also is being given by them. Patch sets have come forward in sponsoring food and water for a month to all the staff working in the hospital as well as the patient, numbering around 200. So it will ease the situation a little. Another philanthropist, we don't want his name to be mentioned, but I think it is worth mentioning, Anand Bose. He has come forward and sponsored an ambulance with a oxygen cylinder as well, which will be available within less than 10 days. Along with that, other small equipments that are required in the hospital in terms of storage, like a fridge, laptops for feeding information to laptops, then machines for blood testing. It is called what is it called? CRTT D-dimer. These type of machines, Goa Shipyard had given 3 numbers. They are giving another. He has given another 2. So like this, whatever shortcomings are there, people have been chipping in to see that this sub-district hospital in Chikalim is kept as a government hospital, serving the people of Murmugaon Taluka and elsewhere. एक आमी विसरपा जायना, हिंगा एअरपोर्ट आसा, हिंगा रेल्वे आसा, हिंगा MPT आसा. हे खऱ्यांनी इंडस्ट्रियल कॅपिटल, वेर्ना इंडस्ट्रियल एस्टेट लागीं आसा. आनी हांवें एक जो स्टेटमेंट केल्लो, जबाबदारीन केल्लो, मान्य मुखेलमंत्र्या कडेन उलयन, हे हॉस्पिटल चुकून सुद्दां हांव प्रायवेटायज जावपाक दिवपाना, करपाक दिवपाना. आतां कोणाक पळय संवय जाला टिका करपाची, ते करता की हांव बेश्टेच हे फोटोवपाक सोदता म्हणून. जे पर्यंत हांव आसा, हांव एक सांगपाक सोदतां, तुमचे परिस्थितीन कोणूय आसून दी, हे प्रायवेटायज कशें जावपाना. आमकां लोकांचे पडलेले आसा, लोकांक इतले त्रास जाल्ले आसा. खरे अर्थान आमी लोकां कडेन आमी माफी मागपा जाय की वी आर नॉट अप टू द मार्क म्हूण जे फॅसिलिटीज प्रोवायड करपा जाय. इतले आमचे डेथ जाल्ले आसा, तांकां सॉरी म्हणपा जाय आमी. हांव तरी सॉरी म्हणटा काळजांतल्यान की आमी हेज्यावन बरे फॅसिलिटीज दिवपाक पयले शकलो ना म्हूण. डॉक्टर कितलेय प्रयत्न करून, नर्स कितलेय प्रयत्न करून, सपोर्टिंग स्टाफ, फ्रंटलायन वर्कर जे म्हणटा मरता खऱ्यांनी, पूण आमी तांकां सपोर्ट तितलो करपा जाय. ते फक्त करपाकूच जायना, करता अशें लोकांक दिसपा जाय. हे मातशें कोर्स करेक्शन आतां जावपा जाय. म्हळ्यार लोक आमकां माफ करपा ना, हें आमी जाणा जावपा जाय. म्हाका खूब आनी खूब दूख भोगता की कितें चलता थंय. कित्याक लास्टा आमी लोकांक वाचोवपाक खंयचे परिस्थितीन आमी तयार आसपा जाय. म्हणून हांव म्हाजें सेकंड विजीट येयला सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. हांव जाय जाल्यार
दुसरे कडेन खंय वचपा रेडी आहा. इम्पॉर्टंट वचोन ते पावलां मारपा जाय, ते सुदार येवपा जाय आनी तेन्नाच खरें अर्थ येतलो आमी ट्रिटमेंट जे लोकांक दिता तो. आज म्हाका बरें दिसलें हे सगळे फिलॅन्थ्रॉपिस्ट जे आसा, हे जे बरे मागपी आसा, फुडें आपूण मुखार सरून सगळ्यांक मदत केला, तांकां देव बरें करूं म्हणटा काळजांतल्यान. अशेंच हेरूय कडेन कितें शॉर्टफॉल आसा, एम्बुलन्स आसून दी, ऑक्सिजन म्हण नाका, व्हेहिकल म्हण नाका, स्टाफ म्हण नाका. हिंगा आमी डॉक्टर मेंदिरत्ती मेळ्ळेलो आसा, डॉक्टर अनिल उमरासकर बऱ्यांतले बरें काम करता. ते 2 डॉक्टर आसा, डॉक्टर विवेक आसा, तेजे सगळे वांगडी मोनिका एंड ऑल अदर नर्सीस, दे आर डुईंग गुड वर्क. यू हॅव टू कॉम्प्लिमेंट दॅट. ताका लागून हांव कितें म्हणटा, हे भाशेन आमी काम केल्यारूच लोकांक एक कॉन्फिडन्स मेळटलें. टुडे कॉन्फिडन्सूच ना जाता आनी गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांत पयलें कॉन्फिडन्स येवपा जाय. म्हणून खंयचे परिस्थितीन हें चिकालीम हॉस्पिटल चुकोन सुद्दां प्रायवेट जावपा ना. 3rd वेव येतलो काय ना कोणाक खबर ना, पूण आतांच 3rd वेव ते म्हणटा इट वील एफेक्ट चिल्ड्रन. तें आयकलां आसतलें. आमी म्हणलें इन्फंट ऑक्सिमिटर्स आमी रेडी दवरता. म्हणजे एक ल्हानशी तयारी, हे भाशेन हेरूय वस्तू तयारी दवरपा जाय पयलीं. आनी आमचें कर्तव्य जावन आसा सरकाराची ही तयारी आमी हे तयारीन आमी आसपा जाय.